नमस्कार. दोनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. वळवयच्या कला चेतना संस्थेचो विश्वविक्रम. गांव जाला जाणटो नाटकाचे एकाच दिसा फाटोफाट 7 प्रयोग करून हो विक्रम केला. फोंडेच्या राजीव कला मंदिरात सकाळी 7:30 तांचो पयलो प्रयोग सुरू जाल्लो. निमाणो प्रयोग राती 12:30 सोंपलो. वळवयच्या कला चेतना संस्थेन विश्वविक्रम केला. गांव जाला जाणटो नाटकाचे एका दिसा फाटोफाट 7 प्रयोग करून विक्रम केला. To everyone present here, it is with immense pride and joy that we, at the World Records Book of India, officially announce an honor and extraordinary theatrical milestone. Today, we recognize a powerful and passionate performance that has made history. We are thrilled to declare that Kala Chetna Valve, under the remarkable production of Mr. Rajdeep Naik and written by Sujita Narvekar, has successfully set a world record for maximum shows. So at one more special is that Gaon Jala Janto is also the first ever Kokni drama to be performed in the UK. On behalf of the World Records Book of India, I extend our heartfelt congratulations to the entire team. Your dedication and passion have not only set a record, but also raised the bar of Indian theatre globally. And I am happily announce this is the first world record which is a single day 7 shows single venue and by single team. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पर्वरीच्या फ्लायओव्हराचो स्पॅन बसयतना पडलो. गिरी पर्वरी वाठारात दनपारच्या सुमार 1:30 घडणूक घडली. ते वेळार सकयल कोण नाशिल्ल्यान अपकीर्त टळले. क्रेनीच्या इंजिनात बिगाड जाल्लो खंय. थंय काम करपी एकल्यान स्पॅन पडटना उडी मारिल्ल्यान ताचो जीव साल्वार. मात दुखापत जाल्ल्यान कामगाराक हॉस्पिटलांत व्हेला. बरोच वेळ थंय ट्रॅफिक जॅम जाल्ले. पर्वरीचो जो फ्लायओव्हराचें काम चालू आसा, एक ब्लॉक कॉन्क्रिटाचो वयर चडयताले क्रेनीक. मदींच क्रेनीचो जो टेक्निकल फॉल्ट येयलो आनी जो मोटर आसा तो फेल जालो आनी मागीर जो स्लॅब आसा तो वयर चडयताले तो मदींच वयल्यातल्यान सकयल पडिल्लो आसा आनी कॉन्क्रीट ब्लॉक आसा तेच्या वयर एक वर्कर उबो आसलो तो तेणें वयल्यातल्यान सकयल उडकी मारली अशें आमकां सुत्रा कडल्यान कळ्ळां आनी ताका मायनर इंजरी जाल्ली आसा आनी ताका सोमतोच GMCन व्हेल्लो आसा अशी आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा. जो कॉन्क्रीट ब्लॉक आसा तो फूल डॅमेज जाल्लो आसा आनी तुमकां खबरूच आसतलें की हेज्या पयलीं प्रुडंटान एक न्यूज केल्ली. त्याच जो जागो आसा त्या जाग्याचेर थंयच काम चालू आसलें फ्लायओव्हराचें आनी मदींच एक रॉड वयल्यातल्यान पडलो आनी जी गाडी ट्रॅवल करताली तेज्या गाडयेचे मदलो जो ग्लास आसा त्या ग्लासाचेर तो रॉड पडिल्लो आसा आनी देवाच्या कृपेन जी गाडयेन जी मनशां आशिल्लीं तांकां कांय इंजरी जावंक ना. तो रॉड मदीं पडलो. तेन्नाच्यान लोकांची मागणी आसली की जे दोनी सायडीन जी सेफ्टी मेजर्स घेवपाक जाय आसली ती हेज्याकून जाता तितकी बरी घेवपाची आनी आजून पर्यंत थंय लोक म्हणटात की जे हेज्याकून बरी जी कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती घेवची. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. समाज कल्याण खात्यान दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेच्या लावार्थ्यांचो सर्वे सुरू केला. कांय जाण सोंपले तरी खंय तांच्या खात्यात पयशे वताले. अशे 39 कोटी रुपया रिकवर केल्यात म्हूण समाज कल्याण खात्याचो संचालक अजित पंचवाडकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. आतां मेरेन सुमार 14,000 जाणांची नांवां वळेरेंतल्यान खंय काडून उडयल्यात. काय जाण वर्ष 2011 ते 14 मजगती सोंपले तरी अजून तांच्या खात्यात दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेचे पयशे वतात. तांच्याकडच्यान खात्यान आता रिकव्हरी सुरू केला. खात्यान आता मेरेन 39 कोटी रिकवर केले म्हणून समाज कल्याण खात्याचो संचालक अजित पंचवाडकराची माहिती. द बेनिफिशरीज एक्सपायर आणि बेनिफिशरीज जेन्ना मरता तेन्ना वी डू नॉट हॅव एनी सिस्टम टू इमिजिएटली आयडेंटिफाय that status. So and the families sometimes are they do not for lack of knowledge they do not inform the department that the beneficiary is expired. So though this scheme was launched in the year 2001 कितें जालें 2001तल्यान आमी एक इम्पॅक्ट असेसमेंट सर्वे म्हणून केल्लो पूण तातूंतल्यान आमकां कळून आयलें की त्या इम्पॅक्ट असेसमेंट सर्वेनूय त्रुटी आशिल्ल्यो
एक बेनिफिशरी 2011 मेला तरी आसतना अजून ताजे वता. दिस वॉज इन द इयर 2023. So it's a sort of a lapse, and now that number has come to 1,29,000. In many cases, we do not even know the date of death. So what we sent the letter to the banks, bank letter adandi, and this was a massive exercise, of course. But then at the end of the day, when you see that we have recovered around 39 crores, I would say that gives satisfaction. 39,000 crores is not a small amount. And the last survey will be from 60 years to 64 years. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. आमी विरोधी आमदारांक आपयनात, तेच येतात आनी येता आसतना होलसेलात येतात, ताका आमी कितें करतले? भलायकी मंत्री विश्वजिताचो थोमणो. मडगांव नावेली वाठारांत जाल्ल्या भलायकी शिबिरांत मंत्री उलयलो. ह्या शिबिरांत आयिल्ल्या 4 जाणांचो जीवय दोतोरांनी वाटायलो. दोतोरांनी ह्या 4 जाणांक काळजाच्या आतकाचें निदान लायिल्लें. नावेलीचे जनतेक हांव परत एकदां हांव विनंती करता, कॅम्पाचो पूर्णपणे तुमी उपयोग करून घेवचो. योग्य तरेचो आमदार तुमी निवडून हाडला. आनी केन्ना केन्ना एक लक्षात घ्या, भाशण ठोकपाक सोंपें आसता. तुमी अनुभव घेतलेले आसा. जायते लोक येवन भाशणां दिवन आनी गेले. तेजे उपरांत विकास म्हणटा ते कितें जाल्यार तुमकां खबर आहा. हांवें सांगपाचें तेजी गरज ना. आनी ते जाले, रिटायर जाले, तुमीच रिटायर केले तांकां, आमी रिटायर करूंक ना. आनी रिटायरमेंट घेवन आयज बरो आमदार तुमी निवडून हाडलेलो आसा. आनी एक लक्षात दवरा की देश म्हणटा ते फुडें भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी PM तोच उरतलो आनी हांगा BJPचोच सरकार चलयतलो. आनी तुमी पळयला की आमदार जे आहा ते तुमी निवडून हाडल्या तरी बी ते दुसरे कडेन धांव मारून वयता. आमी कितें करपाचें धांव मारून? आमी केन्ना आपूण ना पडा घेतात ते, आनी ते बी होलसेलान येतात. ते एक दोन केळे कशे मार्केटान घेता, भाजी बी घेता तेजे होलसेलान. म्हणून हांवें विधानसभेन एकदां सांगलेलें, कोणी म्हाका सांगलें फुडले फावट आमी त्या सायडीक घेतले. हांवें सांगलें आमी त्या सायडीक आयले तरी बी तेजे पयलीं तुमी ह्या सायडीक घेतले. सरकार जातलो, टेन्शन घेनाका म्हणून. सरकार हो आसतलोच, पूण सरकार कसो आसूंक जाय? सामान्य जनतेची भावना समजून घेवन काम केल्लो सरकार सरकारान उडोवंक जाय. भावना ही सदां लोकां कडेन जुळलेली आसूंक जाय. तुमचे सेंटिमेंट्स, तुमचे भावना, तुमचे हृदयान खंय कितें दुखता ते पॉलिटिशनाक पॅन करपाक जाय. तुमी कशे पेशंटाक डॉक्टर पॅन करून पल्स चॅक करून पळयता, बाबा पल्स वयर गेला, सकयल गेला, ब्लड प्रेशर वयर गेला, सकयल गेला. तशेंच पॉलिटिशनान मनशाच्या हृदयान कितें आहा, मनशाचो पल्स कितें आहा, सामान्य जनते खातीर कितें हांवें करपाक जाय, ह्याच धोरणान आमी फुडें सरपाक जाय. आनी ह्याच तरेन आमी कितें तरी लोकांचो प्रेम हे आमी जिंकूं शकता. हेच प्रत्येक पॉलिटिशनाचो ध्येय आसूंक जाय. फाटलीं 10 वर्सां गोंयांत म्हाका बंदी आशिल्ली, मात मुख्यमंत्री सावंतान ती बंदी काडली. मुख्यमंत्री सावंताचो हांव उपकारी. सनातन शंखनाद महोत्सवाक आयिल्ले कडेन श्री राम संस्थेचो संस्थापक प्रमोद मुतालीक उलयलो. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान ताका गोंयांत येवपाक बंदी घातिल्ली. भाजपाक तांची चूक कळी आसूंये, मुतालीक उलयलो. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 10 वर्सां आदीं घातिल्ली बंदी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान काडली. सनातन शंखनाद महोत्सवाक आयिल्ले कडेन श्रीराम सेनेचो संस्थापक प्रमोद मुतालीक उलयलो. मुख्यमंत्र्याचो हांव उपकारी अशेंय मुतालिकान म्हटलें. 10 साल से गोवा बैन था, अभी मुक्त हो गया हूँ. अभी के जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, उनके ही कृपा से हटा दिया गया है, बैन हटा दिया है. मैं उनको अभिनंदन धन्यवाद कहता हूँ. कल मिले थे, उनको मैं बताया हूँ कि आपकी कृपा से ही हमें इस पुण्य क्षेत्र गोवा को आने का अवसर मिला, तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ. बैन किसने लगाया है, किसने हटाया है, उनको मालूम हो गया है कि क्या हो गया है, ये मालूम हो गया है उनको. बीजेपी की यही सरकार थी, उनके मन में मेरे व्यक्तित्व के कुछ गलत हो गए, इसलिए उन्होंने लगाया होगा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भाजपान देशातली घराणेशाय नष्ट केल्या. सर्वसामान्यांक सत्तेर बसोवपी भाजप एकमेव पक्ष. पेडणे जाल्ले कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. दहशतवाद सोंपोवंक 2027 भाजपाक सत्तेर हाडात, मुख्यमंत्र्याचो कार्यकर्त्यांक उलो. देश जेन्ना स्वतंत्र जावन 75 वर्सांत ही देशाची परिस्थिती आसा, कित्याक
ताका जबाबदार काँग्रेस आसा. पयलो प्रधानमंत्री कोण जालो? जवाहरलाल नेहरू जालो. दुसरो कोण जालो? मागीर कोण जाली? इंदिरा गांधी जाली. ती तेजी कोण? चोडू. ताच्या उपरांत प्रधानमंत्री कोण जालो? राजीव गांधी जालो. म्हणजे आमी मागता थोड्या वेळार लोकांक दिवता थोडे टायम बी मातसो तूं राव मागीर आपूण जाता बी म्हणून. नाहीतर आमी वचना नाका. राजीव गांधी तो जाता कोण? कोणाचो? म्हणजे नेहरूचो कोण? नेहरूचो नातू जालो. बरोबर काय? त्याच्या उपरांत कोण जालो? खूब जाण जाले. मदीं एकटो दुसरो नव्हता. एक जाण जाले. ते सगळे कोणी बसयल्ले? काँग्रेसीनूच बसयल्ले. तुम्ही पळयले जाल्यार हे सगळे कोण पयलीं आदो जालो, मागीर तेजे चली जाले, मागीर तेजो नातू जालो, तेज्या उपरांत तेजी पोर्तुगालीची कुडकोटी जाले. आतां कोण वाट पळयता? कोण? तो केन्नाच जावचो ना. बरोबर दवरात. कदापि जावपाचो ना. आनी त्या खातीर परत एकदा जेन्ना 26 भावांक आमच्या मारले त्या हातीलेक्यांनी तांकां धडो शिकोवपाची गरज आशिल्ली आनी ती धडो मान्य नरेंद्र मोदीजी ऑपरेशन सिंदूर ह्या निमित्तान केलो. ही देशाची ताकद आसा. आनी हे दाखयता आसतना सुद्दां मान्य मोदीजी सांगले ही लढाई खंयच्या धर्मा विरोधात ना. ही लढाई खंयच्या देशाच्या विरोधात ना. आमी पाकिस्तानच्या विरोधात लढना. आमी अतिरेक्याच्या विरोधात लढता. आमकां जर राज्य जाय, आमकां जर आमची सत्ता जाय जाल्यार कित्याक? देशाच्यो सीमा घट करपा खातीर, त्या आतंकवादाचो नश्ट करपा खातीर. गोंयच्या काजू आनी फेणयेक GI टॅग गाविल्ल्यान गोंयचे पिकावळीक वाव मेळ्ळा. गोंयच्या काजींच्या पिका पसत GFDCन सिल्वन नांवाचो ब्रँड सुरू केला. ताचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यान कॅज्यू फेस्टिवला वेळार केले. गोंयच्या शेतकऱ्यांक स्वयंपूर्ण करपाचो हावीस. काजूच्या पिकावळीत गोंय संवसारात दुसऱ्या स्थानार पावला. मुख्यमंत्री उलयलो. गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान घेतिल्ल्या फुडारपणा खाला सिल्वन नांवाचो कॅज्यू ब्रँड कॅज्यू फेस्ट 2025 मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी लॉन्च जालो. गोंयांत रुजून आयिल्ल्या काजींचो हो ब्रँड गोंयच्या शेतकऱ्यांक स्वयंपूर्ण करतलो असो हावेस सरकारान बाळगिला. GFDCच्या अध्यक्षाचे आनी ताच्या पंगडाचे मुख्यमंत्र्यान अभिनंदन केले. आमी विचारता फेणी आसा काय विचारता किंवा मुठ्ठ्यांचो रोस आनी काजी हे कंटिन्युअसली गोंयकार हे कॉमन टोपण हेतून विचारता. बट ताका एक स्टेट लेवलाचेर ब्रँडींग करप, स्टेट लेवलाचेर ताका मार्केट दिवप, नॅशनल आनी इंटरनॅशनल व्हरपाचें काम फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन डॉक्टर देविया राणे हांच्यांनी केलें. कॅज्यूक आमकां GI टॅग मेळ्ळे, फेणयेक आमकां GI टॅग मेळ्ळो आनी ताच्या खातीर ह्या इंडस्ट्रीज आसलेले सगळे इंडस्ट्रियलिस्ट हांचेंय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. कारण तांच्या खातीर तांच्यांनी खूब मोठे प्रयत्न केले सरकार. आनी पळोवंक वचत जाल्यार पुराय जगात आमी सेकंड प्रोड्युसर ऑफ द काजू आहा. आफ्रिकन कंट्री इज द फर्स्ट प्रोड्युसर. म्हणजे एक्सपोर्टरय म्हणात की आफ्रिकन आसा बट सेकंड आमी लागता. We are proud to announce and launch a cashew plantation drive in our Salset taluka, in every panchayat of Salset, from Majorda, from Betalbati, from Varka, Carmona, right up to Kavelosi, Veli and Shishini, and I'm sure more panchayats will follow suit. In days to come, let us put things together and ensure that we announce ecotourism in a better manner, where tourism we can promote in those wildlife sanctuaries in the other areas with a very clear message of sustainability. लोकांक वेगळे तरेन फॉरेस्टांक एक वेगळे तरेची एंट्री दिवन एक वेगळे तरेचे एक आकर्शीत करून घेवपाक आनी वेगळे तरेचे फेसिलिटीज ते उपलब्ध करून दिवपाक म्हाका दिसता आमचे कडल्यान तरी नोडल एजन्सी गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक आमी अपॉयंट करपाचो आमी सांगलेले आसा. ते बाब रोहन खंवटेक बरोबर घेवन एकत्र येवन एक वेगळे तरेचे एक ट्युरिजम जे डेव्हलप इको ट्युरिजम जे आमी म्हणटा फॉरेस्टाचे भितर जे कितें आमी उलयतात हे योग्य तरेन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. गोंय वीज खातें फुडाराक व्हडले वीज प्रकल्प उबारतना TBCB म्हणजे टॅरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव्ह बिडिंग पद्दतीन करपाक शकता. TBCBत खाजगी कंपनी आपले पयशे प्रकल्प उबारपाक घालता. उपरांत लायटीच्या बिलांत दर युनिटा फाटल्यान बिल्डिंगांतल्यान रिकवरी करता.
ही सवलत फक्त व्हडले प्रकल्प उबारतना चालीक लावपाक मेळटा म्हण वीज खात्याचो मुखेल अभियंतो स्टीफन फर्नांडिसान प्रुडंटाक सांगले. 500 कोटीच्या वीज खात्याचे प्रकल्प TBCB म्हणजेच टॅरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव्ह बिडिंग पद्धतीन उभारपाची एक पद्धत असा. व्हडली राज्य ह्या पद्धतीन प्रकल्प उभारतात आणि लायटीच्या बिलांतल्यान त्या प्रकल्पाक लागिल्ल्या पैशांची रिकव्हरी करतात. TBCB is tariff based competitive bidding. Now this has recently come from the mandate from the Ministry of Power Government of India. This is basically for the large projects, the projects which are more than 500 crores. Like if you see projects like Goa Tamnar project. Goa Tamnar project is almost 2000 crores. This is under TBCB mode. Same way these people will quote such big projects, will spend, let's say a project is of 1000 crores. 1000 crores will be spent by this capital expenditure will be done by the company. They will quote around 50 paise, 60 paise, 20 paise per unit. That is how over a period of 25 years they will try to recover the money in terms of tariff. गोंयांतले प्रकल्प तसे चड कोटींचे आसनात. मात फुडाराक येवपा आशिल्ल्या वेर्णात तुये आणि कुंडय सबस्टेशनाच्या प्रकल्पा वेळार TBCB पद्धत वापरपाची तयारी स्टीफन फर्नांडिसान उलोवन दाखयल्या. So गोयांत इम्प्लिमेंट करपाक शकता. Goa, our projects are see maybe 3 to 4 projects we have around 80 to 100 crores. Now we have planned to have Verna substation which is around 400 crores plus. We have a Tuve substation which is around that much value, and we have a Kundain substation which is around 300 crores. So these projects are still not 500 and above, but still we can think of it. Maybe in the future we also as a Goa State Electricity Department we will go for TBCB mode. So maybe one project we will take within the next 6 to 8 months, and based on the government directives and their guidelines and their help, we will see how best we can take it, whether to continue with the traditional way or we have to go with TBCB mode. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत पर्यटन खात्याक जाग आयली. रोहिणीची अळमी आनी किल्ल पासून तयार जाल्ल्या पदार्थांचे प्रमोशन करपी पोस्ट पर्यटन खात्यान शुक्रारा केल्लो. रोहिणीची अळमी आनी किल्लांचेर निर्बंध आसात म्हण प्रुडंटान आयतारा रिपोर्ट केल्लो. पर्यटन खात्यान शुक्रारा दिसा निर्बंध रोहिणीची अळमी आनी किल्लांचे प्रमोशन करपी पोस्ट सोशल मिडियार शेअर केल्लो. प्रुडंटान आयतारा ह्या पोस्टाचो परिणाम रेखाटल्या उपरांत 24 वरां भितर पर्यटन खात्यान पोस्ट डिलीट केलो. सोशल मिडियाचेर आमी एक अशी गजाल नोटीस केली की जे गोवा टुरिझम आसा त्यांच्यानी आमची जी रोहिण अळमी तशीच जे किल्ल आसा ते तेंच्यांनी सोशल मिडियाचेर अपलोड केले ताजे जिन्नस जे आसा ते, आनी आमकां खबर आसा की ही प्रिव्हेंटेड ज्यो रोहिण अळमी आनी जे किल्ल आसा ते आसा आनी ताजें कॉमर्शलायजेशन जालें जाल्यार ते कशा तरेन वायट हाजो रिपोर्ट आमी केलो. आनी ताजे मागीर म्हाका दिसता 24 वरांच्या भितर जे गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी जो फेसबूक पोस्ट घातलेलो तो तेंच्यांनी काडलेलो आसा. आनी ही म्हाका दिसता सद्या काळाची गरज आसा की आमी जेन्ना सरकार एक वटेन म्हणटा की अशी रोहिण अळमी जावं हे किल्ल हे आमी सांबाळपाची गरज आसा, जाल्यार सरकाराचेच एक भाग जे गोवा टुरिझम आसा जे तेंच्यांनी केले की हो जो रोहिण अळम्याचे जी भाजी जावं जे किल्लाची भाजी जी तेंच्यांनी अशा तरेन जे सोशल मिडियाचेर पब्लिसायज केले जेणे करून ट्युरिस्टांक एट्रॅक्ट करपाक आनी ताजें कॉमर्शलायजेशन खंय तरी जावपाक शकतालें, अश्यो गजाली घडच्यो न्ही अशें म्हाका दिसता. हेजी जतनाय जे गव्हर्मेंट आसा तेंच्यांनी ह्यान फुडें घेवपाची गरज आसा. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.